गोयच्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी प्रलंबित केशींचो आंकडो नेटान वाढत आसा। आता मेरेन सुमार 61,934 केसी प्रलंबित आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-क्वार्टर्स प्रकल्पा खाला वावुरपी केंद्रीय ऑनलायन प्लॅटफॉर्म नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड वेल्यान ही माहिती मुखार आयल्या। हातूंत जिल्लो, सबऑर्डिनेट आनी उच्च न्यायालयातल्या प्रकरणांचो आस्पाव आसा। तशेंच फाटल्या 1.5 वर्सांत सुमार 3,200 केशी वाडल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या। राज्यातल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी सुमार 62,000 केशी प्रलंबित आशिल्ल्याचे सामकार आयला। आता मेरेन गोंयांत सुमार 61,934 केशी प्रलंबित आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट्स प्रकल्पा खाला वावुरपी केंद्रीय ऑनलायन प्लॅटफॉर्म नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड हाचे वयल्यान माहिती सामकार आयल्या। फाटल्या 1.5 वर्साच्या काळात 3,200 केशी वाडल्यात अशें कळून येता। 2024 प्रलंबित प्रकरणाचो आंकडो 58,678 आशिल्लो। फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा केशींनी व्हडा प्रमाणात वाढ जायत आसा। ह्यान पयलीं प्रलंबित प्रकरणांत वर्सुकी वाढ सुमार 1,000 अशी आशिल्ली। प्रलंबित केशींतल्यो 61,400 केशी गोंयांतल्या 53 जिल्लो आनी हेर न्यायालयांनी प्रलंबित आसा। प्रलंबित आशिल्ल्या 61,934 प्रकरणां मदीं 28,263 सिव्हील केशी आनी 33,671 गुन्यांवकारी स्वरुपाची प्रकरणां आसात। मजगतीं आरोपी फरार जावप, वकील उपलब्ध नासप, कागदपत्रां वा साक्षीदार नासप तशेंच हेर कारणांक लागून केशी प्रलंबित उरता अशें कळटा। पळयात प्रलंबित केशींची आंकडेवारी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।